कला अकादमीच्या मुद्द्याचेर सोमारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कला राखण मंडळाच्या वांगड्यांकडेन मंत्रालयात चर्चा केली। कला अकादमीच्या कामाची चौकशी करपा खातीर फुडल्या 1 ते 2 सप्तकात समिती नेमपाचे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ल्याचे कला राखण मंडळाचे वांगडी देविदास आमोणकर हांणी सांगले। परत तीच विनंती आम्ही केल्ली आसा की सरकारी सोडून कोण तरी रिटायर्ड जज अशी एक प्रमुख दवरून ती समिती ताणें करची तेजेर विचार करता म्हणून आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा। आनी त्या शिवाय जे मुख्यमंत्र्यान पयलीं आश्वासन दिल्लें असेंब्ली हावसात की आपूण कलाकारांची एक कमिटी करतलो, ती कमिटी येता त्या आठवड्याभरान करतलो म्हणून सांगला। आनी हो जो खर्च जाल्लो आसा आतां पर्यंत जे काम जाल्लें आसा आनी जर ते सबटेंडर जाल्लें आसा जाल्यार जेंच्यांनी केल्लें आसा तेंचे कडल्यानूच ते सारकें करून घेवपाचें असो एक डिमांड थंय आमच्या कला राखण मंडळा तर्फे आमी केलो आनी ते सीएमान एग्री केल्लें आसा। जीएसआयडीचो जो रिपोर्ट ताणें ऑलरेडी थंय 3 मेंबरांची कमिटी अपॉइंट करून जीएसआयडीचो रिपोर्ट घेतिल्लो आसा ह्या गजालीचेर। त्या शिवाय आयआयटी खंयची आयआयटी ताणें सांगला पूण आयआयटीक सांगल्या रिपोर्ट करपाक, त्या आयआयटीचो रिपोर्ट ह्या गजालीचेर येतलो, जे काम जालां ताजेर आयआयटीचो रिपोर्ट येतलो। पूण ताज्या शिवाय सीएम स्वता ताणें सांगलां की ह्या फ्रायडे पर्यंत आपूण एक कमिटी अपॉइंट करतलो, जमता जाल्यार ह्या आठवड्याक वा फुडल्या आठवड्या भितर आपूण कमिटी अपॉइंट करतलो। ह्या कमिटीचेर कला राखण मंचाचे मनीस आसतले, चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाचे मनीस आसतले, बाकी म्हणजे ऑफिसर्स आसतले जीएसआयडीचे, पीडब्ल्यूडीचे आनी कोण सगळे, आनी हे सगळ्यांक घेवन कमिटी करतना ताणें सांगलें की आपूण खंयची तरी एक सेक्रेटरीक आपल्याक ही कमिटी हेड करपाक लायता। तेन्ना आमी तांचे कडेन सामको स्ट्रॉंगली डिमांड केल्लो आसा की आमचो कोणाचो कला राखण मंडळाचो सोडात लोकांचो पसून आज सरकारी अधिकाऱ्यांचेर चौकशी करतना विश्वास उरिल्लो ना। तेन्ना तो विश्वास जर प्राप्त करपाक जाय सरकाराक जाल्यार सरकाराच्या भायलो मनीस, एक रिस्पेक्टेड मनीस, कितें तो जसो जसो गोवा रिजनल प्लॅना वेळार रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करतकर तेन्ना जे अपॉइंट केल्ले तेन्ना चार्ल्स कुरिया सारको एक रिस्पेक्टेड मनीस अपॉइंट केल्लो आनी ताजे अंडर ती कमिटी केल्ली आनी त्या कमिटीन सगळे रिपोर्ट सगळं तयार केल्लो। तशी तरेची कमिटी करची। जो मेरेन कला अकादमीच्या दुरुस्तेचो चौकशी अहवाल तशेंच गरजेच्या सुविधांची पूर्तता जायना तो मेरेन कला अकादमी पुराय क्षमतेन उक्ती करचे नात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। मंत्री गोविंद गावडेन हालींच कला अकादमी उक्ती करपा विशीं उलोवप केल्ले। तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वांगडा जाल्ले हे म्हत्वाचे बसकेत मंत्री गोविंद गावडे गैरहजर रावले, पूण अधिकारी मात उपस्थित आशिल्ले। ह्यो सगळ्यो गजाली कला अकादमीच्यो जाग्यार घालसर कला अकादमी फुल फ्लॅश्ड त्या कॉम्प्लेक्सांत सुरू जावची ना। मदीं रिपोर्ट आयिल्लो की कोण तरी कला अकादमी मिनिस्टरान अनाउन्स केल्लें की कला अकादमी फुडल्या म्हयन्याच्यान रोखडीच सुरू जातली म्हणून, कारण थंय ज्यो सगळ्यो गजाली डॅमेज जाल्ल्यो आसात तांकां थंय फंक्शन जावपाक मेळपाना अशी तरेची परिस्थिती आहा। आनी मागीर सगळ्यो गजाली थंय एक फावट ऑफिस व्हरतकर परत मागीर तांकां हालोवचें पडटलें। ताजे पयलीं सगळ्यो गजाली जाग्यार घालून मागीरच फुल फ्लॅश कला अकादमी कॉम्प्लेक्स हांव उलयता तातूंत क्लासरूम, एडमिनिस्ट्रेशन, हे ते लायब्ररी सगळ्यो गजाली येतल्यो, त्यो सगळ्यो गजाली ताजे नंतरच स्टार्ट जातल्यो हे सीएमान आमकां उतर दिल्लें आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।